मार पडटकर मार दिवपाक जाय न्हय. मार दिलो ताणें ताका देंवयलो मरे. मार पडलो तो बरो आहा पूण ताणें मंत्र्याक देंवयलो न्ही ताचें नाक कापलें न्ही. प्रधानमंत्र्याचेर ज्यो वस्तू उलयल्या आनी भुरग्यांनी चलयांनी तें पळयलें जाल्यार ताणें ताका म्हाका दिसता तो आनी हे इंस्टाग्राम म्हणटा तो ऑन करचो ना तो. गुळयो घेवच्यो पडटल्यो. कित्याक इतलो ताकाय मद आहा की ते ताका कशेंच पचोवंक शकना आनी ताच्या पक्षाकूय पचोवंक शकना. जांकां तुमी टर्माइट्स म्हणटा त्या टर्माइट्सांक तुमी भिले. नवीन जावयकाराची आतां गत कितें? तुमी ताका कशें विचारूंक ना आतां मेरेन तूं कितें माफी मागता काय ना काय तूं एनआरआय कमिशनर रिजायन जाता वो ना सांग. एनआरआय नॉन रेजिडेंट इंडियन्स गोंयकार भायर सरल्या मरे थंय. वँकुवराक म्हणजे चलीक गेला मार्चाक. हांकां सपोर्ट करपाक. हांवें म्हणलें तुका कितें वॉट डू यू गेन बाय इट? ते म्हणटा नो मोरल सपोर्ट. सगळ्या कडेन मेलबर्न पळय प्रायम मिनिस्टर गेल्लो आतां इंडियन्साक प्रोटेस्टिंग ऑल आर शोईंग ethical and moral support for this cause because it is a justified cause. आणि जेन झीन दाखोवन दिला की बीजेपीक हारोवंक शकता इन स्पायट ऑफ द चिटींग दॅट दे डू एव्हरीवेअर. सगळी चोरी करून पसून रस्त्यार जेन्ना येता थंय तांकां हारोवंक शकता हें तांणी दाखोवन दिल्लें आहा. म्हाका दिसता सगळे पॉलिटिकल पार्टींक एक लिसम की जर तुमकां निर्भयपणान फुडें गेले जाल्यार जंय येवंक शकता हें लिसांव ताणें आमकां दिल्लें आहा. ते आमी एक्सेप्ट करून फुडें पावल म्हणपाक पळय पेपर लिकाचे विरोधात अगेन्स्ट कायदो आसा. फास्ट ट्रॅक करतलो म्हणटा ते 4.5 लाख केसी पेंडींग आहा. देशांतले खूब फास्ट ट्रॅक कोर्टांनी हें कांय जावचें ना. पूण मंत्र्याचें रेजिग्नेशन म्हणटा तें सिंबॉलीक. हें अकाउंटेबिलिटीचो सिंबल की पयलो तूं रिजायन जा कित्याक तुजे डिपार्टमेंटान हें सगळें जाल्लें आहा. तुवें देंवपाक जाय. गोंयान पसून जाल्लें आहा मरे. गोंयान मार्क्स स्कॅन्डल म्हूण जालें. जालें वा जावं ना याद आसतलें तुमकां. तेन्ना मार्क्स स्कॅन्डलचो एज्युकेशन मिनिस्टर देंवलो ना. बोधितला ट्रस्ट म्हूण जालें झांटयान हाडलें. भायल्यान कॅपिटेशन इंजिनियरींग कॉलेज एज्युकेशन जालें. झांटयो देंवलो ना. देंवचें पडटा हें ताणीं दाखोवन दिल्लें आहा. गोंयान आमकां इतिहास चड आहा. देशान इतिहास कमी आहा पूण देशान तांणी दाखोवन दिला की हें करूंक शकता. आतां कायदो हाडटलो म्हणटा पळय तें ओगीच पार्लमेंटान डिस्कशन जावंक दी. कित्याक ऑलरेडी कायदो आसा. फास्ट ट्रॅक कोर्टूय आहात. सो फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसतना नवें कितें जाता 4.5 लाख केसीस पेंडींग आहा. बरें फास्ट ट्रॅक कोर्ट नवे प्रश्न उप्रासतात की जेन्ना तूं फास्ट ट्रॅक कोर्टान व्हरता की पेपर लीक जाला म्हणून थंय तुका विटनस हाडचे पडटले. कोणें केलां ताका मनशाक फुडें हाडचो पडटलो. हें हाडचे पयलींच ताकतिकेन तूं फास्ट ट्रॅक कितें करता. सो अशे खूब इश्यूज उप्रासता बट दीस इज अ मॅटर फॉर पार्लमेंट बिकॉज द पार्लमेंट इज इन सेशन. There is likelihood of some new developments happening on Monday. And when we are out of the session and not in parliament, we are not supposed to discuss it. So I think it's better not.